येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. एमपीटीन कर्नाटकांतल्यान येवपी कोळसो येरादारी करचे बंद. साश्टी ट्रक असोसिएशनाचे गाराणे. लोकसभा वेंचणूक लागीं पावता तशी काँग्रेस जाल्यार जागी. हालींच सोंपिल्ल्या विधानसभा अधिवेशनाचेर काँग्रेस करपाक लागल्या हल्लो. तशेंच राहुल गांधीक तेंको दीत भाजपा आड जातात सत्याग्रह. सप्तकाच्या अखेरेक राज्यात पावस पडपाची शक्यताय. 7 आनी 8 तारखेक राज्यात गडगडा सयत पावस. हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. वास्को वर्णापुरी जंक्शनाचेर भयानक अपघात जावन एकल्याचो जाग्यारूच जीव गेलो, जाका लागून थळावे लोक खुबळिल्ले. एमपीटीन कर्नाटकांतल्यान येवपी कोळसो येरादारीक बंद करचें साश्टी ट्रक असोसिएशनान मागला. राज्यात अपघातांचे प्रमाण वाढत असा. दिसपट्टो एक अपघात जाता. वास्को वर्णापुरी जंक्शनार तर अपघातांची माळ चालूच असा. आयतारा राती कडेन वर्णापुरी जंक्शनाचेर ट्रका पोंदाक आयिल्ल्या मनशाच्या मरणाचेर आता साश्टी ट्रक असोसिएशनान तिडक उक्तायल्या. एमपीटीन कोळसो येरादारी करपा खातीर कर्नाटकाचे जड ट्रक जे 10 आनी 16 व्हिलरांचे आसता ते बंद करचे अशें मागला. जो काल वास्को एक एक्सिडेंट जाला हो जावपाक कारण आहे तो ज्यो कर्नाटका गाडी पडल्यो येता त्यो कितें जाता तेंक बऱ्या रस्त्यावर आसनाय. मेन म्हळ्यार त्या हुच्या रस्त्यान भितर जाता ते व्हडले कंटेनर. हांव मागता गोंय सरकारा कडेन ज्यो एमपीटी ओल्ड गाडी येताय त्यो बंद करच्यो आनी बारीक गाड्यांक काम दिचें. आनी दुसरें जो एक्सिडेंट घडला थिंगा पयलीं म्हळ्यार एक स्पीड ब्रेकर आसपाक जायो. मेन म्हळ्यार थिंगा स्पीड ब्रेकर ना, नो एक सिग्नल ना. हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन थिंगा एक सिग्नल घालचें. आज एकले मेला हाल्यार आनी कोण मरतले. हांव मागता जाता तितून बेगीन ताबडतोब एक स्पीड ब्रेकर घालचो आनी सेकंड थिंग थिंगा एक सिग्नल घालचें. कोणाको प्रॉब्लेम जावपा ना ओ स्पीड आनी तांकां स्पीड लिमीट करपाची. कोणूय जावं बारके गाडी जावं व्हडली गाडी जावं स्पीड लिमीट घालपा जाय. दुसरें ज्या कर्नाटका गाडी थिंगा येताय त्यो बंद जावपा जाय एमपीटी. जाल्यार हें वास्को मातशें तोंड जावपाक शकता. आज एक भुरगें मारप म्हळ्यार आवय बापायक जाय ती फॅमिली कोण चोयतलो फुडें. वता गव्हर्मेंटा कडेन ज्यो गाडी एमपीटी येताय कर्नाटके पासिंग गाडी बंद जावपा जायो. मेन म्हळ्यार त्या ड्रायव्हरा खबर आसना गाडी कितको भायर काडपा ती ते गोंयचे न्ही ड्रायव्हर ते वयले त्यो गाडी भायर कितको काडपाच्यो कितको वचपाच्यो तांकां कोणा खबर आसना. जो एक्सिडेंट जाला तो हुच्या तेका पासून खबर ना गाडयेन. जाता तितून बेगीन एमपीटीन ह्यो गाडयो बंद करच्यो. गाडी चलय तेसो रोड न्ही ते चलयताय ते रोड आमगे कितें रोड अशीर म्हणटा आमी कितें म्हणटा एक गाडी कर्नाटका गाडयो ओल्ड 10-16 गाडी गोंयांत गाडी चलोवप ना. चलयता बारके गाडी चलोवपाच्यो इतलें आमगे मागणी. कितलेशेच जीव घेणे अपघात जाल्या उपरांत संबंधित अधिकारी आता जागे जाल्या वय हो एक मोठो प्रश्न आता उपरासपाक लागला. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. लोकसभा वेंचणूक लागीं पावतकूच देशांतलें राजकारण गरम जावपाक लागलां. कांय काळा पयलीं भाजपाचो प्रचार सुरू जाल्लो जाल्यार राहुल गांधीक दोशी थारायल्या उपरांत काँग्रेसीक फाटीं धुकलपाची संद मेळ्ळ्या. ह्या देशव्यापी मोहिमेक लागून काँग्रेस हालींच सोंपिल्ल्या विधानसभा अधिवेशनाचेर हल्लो करपाक लागला. तशेंच भाजपा आड सत्याग्रह करपाक लागला. कारण फुडल्या वर्सा लोकसभेंतल्यान दोनूय जाग्यां खातीर पक्ष सर्त करता. वादग्रस्त शेतकी जमीन हस्तांतरण विधेयक पास करपाक भाजपाक मजत केल्ल्याचो आरोप केल्ल्यान काँग्रेसीचो कार्लोस फेरेरान आम आदमी पक्षाच्या वेंजी वेगशाचेर खर टिका केली. आयकात. I normally don't come to answer everybody's attack on one on another or on me, but since a colleague of mine, Venzi Viegas, has made such an outburst and they are trying to play it as if the Congress is bad and I have ganged up or tied up with the BJP,
I thought it is most prudent that I should respond, even though there were some people who said, you don't bother, don't take it down to that level. But I thought I should not run away, I should face and I should respond and clarify and know what is the correct position. My standing as a lawyer for over 33 years is well known. The fact that I have also argued certain very important matters which have laid down law and also been published in journals across the country, upheld by the Supreme Court, is also known in the legal circles. The kind of respect I give to the courts and the courts give to me is also known. And I think that I carry that same kind of a decorum when I enter the assembly. I don't have a political background as a legislator, and therefore I may be having a shortfall or a shortcoming to do things which many others would do, but I am proud that what I do is for the good of the people and the good of Goa. जीपीसीसीचो प्रवक्तो तुलियो डिसोजा हाणें म्हापसा पत्रकार परिशदेत 4 वर्सां आदल्या मोदी आडनाव बदनामी प्रकरणात राहुल गांधीक दोशी थारायल्या उपरांत आनी संसदेंतल्यान अपात्रीकरण केल्ल्यान भाजपाचेर खर टिका केली आनी सध्या देशात कसली लोकशाय चलता हाचेर प्रश्नचिन्ह उबे केले. आयकात. ही लोकशाही काय कितें? आमच्या स्वतंत्र सैनिकांनी जे आमकां 15 ऑगस्ट 1947 आमकां इंडिपेंडन्स डे दिला आणि 26 जानेवारी 1950 आमकां हे संविधान फावो जालें. ते संविधानान हे जे आमचे हक राखून दवरल्या ते आतां आमकां जावं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जावं दुसरे हक लोकांचे कशे चेपून दवरून आणि लोकांची जाता तितली सरकाराचे विरुद्ध बंद करपाचो हो एक व्हडलो प्रयत्न चल्ला. तेजेर आमी कडक काँग्रेस पक्ष कडक निशेध, कित्याक हो जो आसा नो काँग्रेस पक्षाचो हो आसा आमच्या लोकांचो, आमच्या सगळ्या भारतान रावतल्या आणि आमच्या गोंयांत रावतल्या लोकांचो हक. मजगती पक्षाचो अध्यक्ष अमित पाटकरान राहुल गांधीक तेको दिवपा खातीर राज्यभर सत्याग्रहाचे फुडारपण करता. आयज मेरशे सत्याग्रह जालो. आयकात अमित पाटकराक. की आज प्रश्न असो आसा की जो लिडर, जो मनीस जे आज लोकांचे कोर इश्यू आसा, कोर मुद्दे आहा, कितें ते म्हारगाई, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, हे प्रश्न आज राहुल गांधी विचारता. आणि पार्लमेंटान जेन्ना ताणें अडानी आणि मोदीचे रिलेशन विचारले 7 फेब्रुवारीक जेन्ना पार्लमेंटान जेन्ना राहुल गांधीन स्पीच केली आणि त्या स्पीचीन आपले अडानी आणि मोदीचे जेन्ना रिलेशन विचारले थंयच्यान ही सगळी कॉन्स्पिरसी चालू जाली. त्या दिसा ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीन राहुल गांधी कसो तरी कॉन्स्पिरसी करून इलिगल पद्दतीन ताका डिस्क्वॉलिफाय केलो आणि ताजे म्हणजे तो जे लोकांचे प्रश्न विचारतालो, लोकांचे मुद्दे विचारतालो, ते खंय तरी बंद करपाचो तांणी प्रयत्न केलो. आज बीजेपीक समज जर इतली जर ते आतां सगळे तांचे मिनिस्टर, MLA हे डिस्क्वॉलिफिकेशनाचेर उलयतात, म्हाका दिसता तांणी ह्या इश्यूचेर उलोवचे पेक्षा जे आज लोकांची म्हारगाई वाडल्या, आज गॅस सिलिंडर खंय पावला, आज लोकांक जॉब ना, म्हाका हाजेर उलोवपाची गरज आहा. स्मार्ट सिटी प्रकल्प आनी दुरुस्ती जावंक नाशिल्ल्यान अटल सेतूक धरून पक्षान भाजपाक धारेर धरले. आयकात. पणजेन एक स्मार्ट सिटी म्हणून एक कार्यक्रम चल्ला. कोणाच्या फायद्याक हो कार्यक्रम चल्ला ते कोणाकूच खबर ना सांगपाक. थंय सगळे पणजेन आज पणजे बंद. तुम्ही आयकलां आसतलें केन्नाय कितें लोकांचे कसलो अन्याय जाता, लोक कितें बंद करता. हे आतां सरकारान पणजेचे बंदी घातल्या. रस्ते बंद, हे उकडला ते उकडला, लोकांकूच खबर ना कशे ते आपणाचे कामाक वतले, कोणाक कोण आपणाचे वेव्हार धंदो चलयता कशे वतले तांकां कांयच खबर. तांकां कसलोच एक आराखडो लोकां मदीं दवरूंक ना की हो स्मार्ट सिटीचो कार्यक्रम पळय आमी करतात, फुडें व्हरतात ते कशे भाशेन आमी करतले. लोकां कडेन हें डिस्कशन जावंकूच ना.
गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. पुलीस हवालदार भरती घोटाळ्याचेर मंगळारा गोवा फॉरवर्डान गृह मंत्रालय आनी पुलीस खात्याचेर हल्लो केलो. अनियमितताय जाल्ल्या हें जाणून लेगीत गृह मंत्रालयान ही भरती प्रक्रिया चालू दवरली असो आरोप पक्षान केला. ऐकात. PSI पोस्टां जे घेतलात तातूंत भितर मोठो स्कॅम आसलो जाची सविस्तर माहिती ऑक्टोबर म्हयन्याक 2022 आमचे पार्टीचे प्रेसिडेंट विजय सरदेसायान तुमकां पुराय डिटेल प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान आनी हावजांकय दिल्ले. एखादो भुरगो जो कॉन्स्टेबल पोस्टाक फेल जाता पूण PSI पोस्टा खातीर तो 99-98 मार्क्स घेता. एक अजाप कशें हें सगळी माहिती दिल्ली. ताजे नंतर DGPन 4 DYSPक अपॉइंट केलो आनी वेगवेगळे DYSPक आनी रिपोर्ट सबमीट कर म्हणलो. आयज पर्यंत त्या रिपोर्टाचें कितें जालें तें आमकां कांयच खबर ना. 17 ऑक्टोबराक आमच्या पार्टीच्या प्रेसिडेंटान होम मिनिस्टराक अमित शाहाक लेटर गेलें. डिटेल रिपोर्ट म्हणजे भुरग्यांक कशे मार्क्स पडला हाजो डिटेल रिपोर्ट आमी कंप्लेनी भितर घालून आमी ताका लेटर केल्लें आनी हातूंत भितर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें आनी सबमीट जावचो. 27 जानेवारी 2023 डायरेक्टर ऑफ पब्लीक ग्रीव्हन्सीस गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा DGPक बरयले आनी DGPक सांगलें ह्या हेतून भितर तुमी इन्व्हेस्टिगेशन करात. आपल्याक हे लेटर होम मिनिस्ट्री कडच्यान आयिल्लें आसा. तुमी आमकां तेजो रिपोर्ट जो आसा तो 15 दिसां भितर तुमी आमकां दियात. हे 15 दिसां भितर रिपोर्ट दिनासतना जाता तितले बेगीन जे भुरग्याक PSI म्हणून जे सिलेक्ट जाले तांकां कशें घेवप हाजेरच सरकारान चड भर दिलो. आनी काल बोर्डाचेर एक लिस्ट मारला जे भुरगे सिलेक्ट जाला, जे भुरगे एग्जामेक कॉन्स्टेबलाक फेल जाले, PSI पोस्टाक जे पास जालो ताजो एक लिस्ट मारला आनी त्या भुरग्याक 10 एप्रिलाक ट्रेनिंगा खातीर दिल्लीक येवचे आनी त्या खातीर तांचो जो कितें प्रोसिजर आसा तो गव्हर्नमेंटान स्टार्ट केला. आतां हे सरकारान हो रिक्रुटमेंट इतली सगळे स्कॅम जाला खबर आसून सुद्दां कशा पद्दतीन इतल्या फास्ट ट्रॅकाचेर जाता तितले बेगीन पोस्ट घेवपा फाटल्यान सरकाराचें इंटेन्शन कितें हें अजुनूय आमकां स्पश्ट जाल्लें ना. आतां हाजी जी लेटराची जी कॉपी आसा जाल्यार चीफ मिनिस्टरान अमित शाहान सांगलें की आपल्याक रिपोर्ट जो आसा तुमी सबमीट करात. म्हाका खबर ना ताणें कित्याक तो सबमीट केलो ना तो आनी ताणें एक पद्दतीन म्हणजे होम मिनिस्टराक खंय तरी सांगनासतना परस्पर पद्दतीन हे पोस्ट घेवपाचें केला. म्हाका दिसता आपणे तुका म्हादय सांगलें म्हण म्हादय दिली त्या बदलाक ह्या पोस्टाक आपूण जाय तें करतलो अशें सांगपाक सोदता काय कितें. ताजे उपरांत हाजी जी आमी आतां परत एकदां ही कंप्लेन जी आसा ती पुराय कंप्लेन आमी परत होम मिनिस्टराक आमी करपाच्या सेंट्रलाक आनी आमी शिटकावणी दितात जे गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स जे पोलीस ऑफिसर्स आसात जातूंत ते इन्वॉल्व जाल्ले आसात ताका आमी शिटकावणी दितात की जे तुमी कोण इन्वॉल्व आहात तुमकां हें भोगचें पडटलेंच. कारण आमी हो मॅटर फाल्यां किंवा परां भितर आमी हो पुराय डिटेल रिपोर्टान परत कंप्लेन करपाचे आसात होम मिनिस्टरा भितर. आतां अशें जाला 50 ओके PSI पोस्ट ओके अशें कितें स्लोगन तयार केलें काय कितें सरकारान. आनी अशी कितें गरज पडली तुका घाई गडबडीन इतले स्कॅम जाला हे उगड जावन सुद्दां हो कित्याक करता. DGP कडेन आमी मागताले की जेन्ना तो IGP म्हणून गोंया भितर काम करतालो बरे पद्दतीन काम करतालो एक बरो ऑफिसर म्हणून आमी पळयताले. पूण आतां DGP जातकीर खंय तरी पॉलिटिकल प्रेशरा खातीर तूं हें सगळें करता काय कितें असो एक दुबाव आमच्या तकल्याक येवपाक लागला. आमी मागता DGP कडेन की तुमी हें सगळें तूं तुजें आपलें नांव पाडकन घेनाका जाता जाल्यार ट्रान्सफॉर्मान तूं वच. कारण हें सरकार पुरायपणान ह्या भ्रष्टाचारा भितर इन्वॉल्व जाल्लें आसा. गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो, सुभाशीश गोवेकार आनी संगीता ओली. मंगळारा सांताक्रूज पंचायतीन GMC लागसर रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या गाड्यांचेर पुलिसांचे गस्तेत अतिक्रमण मोहीम घडोवन हाडली. ह्या आदी लेगीत पंचायतीन विक्रेत्यांक बेकायदेशीर विस्तार काडपाची शिटकावणी दिल्ली. पूण तरीकूय हें अशेंच चलत राविल्ल्यान ही मोहीम घडोवन हाडली अशें सरपंचान सांगलें. पळयात.
GMC कडेन आमकां कलेक्टरान सांगलेलें की GMC कडेन आख्खें रोड एनक्रोचमेंट केलेलो हांवें भाजी घेवन बसता पळय थिंगासर आतां तें काड म्हणून सांगलेलें आनी आमी ताका 15 दिसान ऑर्डर नोटीस धाडलेलो क्लियर करा म्हणून 3 दिसां भितर जर तर तुमी क्लियर करना जाल्यार आमी कलेक्टराक सांगली सो आतां तेणी करूंक नासलें 3 दीस दिलो नोटीस आतां त्या कलेक्टरान आमकां ऑर्डर दिल्या आनी GMC कडेन जो एनक्रोचमेंट आहा सगळे भायर बसता रूल्स घेवन बसता तांकां क्लियर करूंक सांगला सो आमचें तें आतां काडपाचें प्रोसेस आसा डिझायनींग रॉंग आसा जाल्यार तेणी एक डेलिगेशन घेवन CMाक मेळपाचें नाल्यार कोणें डेलिगेशन वचोन हिंगा रॉंग आहा म्हणून जायना दीस प्लेस इज डिझायन बाय द बेस्ट PWD architect. So I cannot comment on that whether he has designed it wrong or no. So if they have issues any problem आसा तेका फोरम आहा न्हू हिंगा बरें ना म्हणून रस्त्यार बसूंक जायना न्हू नाल्यार बरें नासलें जाल्यार तेणी अलॉटमेंट कित्याक घेतलो अलॉटमेंट घेवंक उपकार नासलो तेणी अलॉटमेंट घेतलो दॅट मीन दे एक्सेप्ट वॉट एवर इज गिवन टू देम बाय द गव्हर्मेंट. So my clear request to them after this is please follow discipline and law and order situation should be thoroughly followed. आमकां कलेक्टराची ऑर्डर आसली का एन्क्रोचमेंट जाला ती काडपाक आयज क्लियर केला आनी आमी जायते फावटी येवन ताका सांगलें ती आयकना आनी आमी 2 दिसांनी ड्रायव्ह करतली आनी ती तर तशेंच करी जाल्यार परतून तेंचें सगळें बरोवन व्हरतली ना पूण अहें जातलें ती कोत्तली काय आनी मागीर तुमी व्हरतली पूण ताका आनी कांय एक्शन जावचें ना आनी हेंच एक्शन काय म्हणटा हें आतां तुमकां लुकसाण न्हू पंचायती आमकां लुकसाण पूण ती सजमना न्हू तेजें हें आमी तो पयले म्हणटा ती भितर घेवन धांवता मागीर आमी गेली पळय बसून भायर इतल्या बेगीन बंद करपाचें जाल्यार आमी खातले कितें आनी तुमी पळोवपाचें पळय आतां हें तिणी रूल काडपाचो न्हू एक 4 दीस ओके 4-5 दीस ओके बंद दवरपाचें इतल्या बेगीन बंद करपाचें जाल्यार कशें जातलें ते कशें जातलें बंद करतालें कितले दीस सांगत तुमकां बंद करता आमकां सांगोकूच ना कितले दीस बंद बीन म्हणून अजून सांगूंक ना आमकां नोटीस दिला ना न्हू नोटीस दिला आतां हे कितले दीस आतां वेपार तुका उरना न्हू वेपार तुका पिटेल जाता. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, समृता खणगांवकर आणि निखिल जल्मी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. फुडल्या कांय दिसांक हवामान सुकें आनी गरम उरतलें पूण दर्यादेगेर वाठारांनी कमी दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान सप्तकाच्या अखेरेक पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण 7 आनी 8 तारखेक राज्यांत गडगडा सयत पावस येवपाची शक्यताय आसा. बुधवारचे हवामान शीतळ उरतलें. बुधवारचे चडावत तापमान 33 जाल्यार उणें तापमान 20 डिग्री सेल्सियस उरतलें. वारे घोळपाचे आशिल्ल्यान गरमी पासत सुशेक मेळटलो पूण वाऱ्याक लागून धूल उडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान लोकांक फावो ती काळजी घेवपाची शिटकावणी दिल्या. बोट दनयाक खाशेली शिटकावणी ना. 5-6 तारखेक हवामान सुकें. 7-8 तारखेक गडगड. बुधवाराचे चडावत तापमान आनी उणें तापमान 33 ते 20 डिग्री सेल्सियस. बुधवारा फांतोडेर दव. बोट दनयाक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.